Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हे काणकोणचे चापोली धरण आणि ही ती सुवात जय पूनम पांडेचेर पॉर्न सॉंग व्हिडिओ शूट जाला। हे सरकारी सुवातेर पॉर्न व्हिडिओ शूट करून कोणे परवानगी दिली काय म्हणून प्रश्न। काणकोणचा आमदार म्हणटा कोणे कर्म केला ताचेर ॲक्शन जातलीच। सो आता म्हाका हुंय पूण कोणाकूय पूण सस्पेंड करचो पडटलो। हॅज टू बी रेक्टिफाय आनी रेक्टिफाय करतना कोणाचेर पूण फार येतलो। I will file a personal complaint on my behalf as MLA saying what has happened here. These kind of movies which are spread now everywhere, काणकोणचे नाव बदनाम जाता। Action has to be taken. I will ask for action. ओवरऑल इन्सिडेंट घडला हेजेर तुमचेर बोट दवरता पुलिसे कडल्यान। आतां तुमी कितें एक्शन घेतलें हेजेर? आमी जेन्ना कळ्ळें ना तर इमिडिएटली आमी एक पळोवन सायट इन्स्पेक्शन पळयली जाल्यार आमकां अशी आमगेली स्टाफा कडेन बी आमी इन्क्वायरी केली जाल्यार कसलेच अशी हांगा घडना म्हणून तेमी आतां म्हाका एक्सप्लेनेशन दिलें आसा। पण आतां हेजेर परत इन्क्वायरी म्हाका करची पडटाली की डिटेलान वयचें पडटलें। पूनम पांडेचो व्हिडिओ व्हायरल जाला। काणकोण आनी गोंयचें नांव घाण जाता म्हूण लोक चाळवलो। पुलीस कंप्लेनूय जाल्या। कांय दिसां पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जाला, अश्लील व्हिडिओ जो चापोली डॅमाच्या आवारांत शूट जाल्लो। ताका लागून काणकोणचेर एक काळिमा फासपाचें काम जाल्लें आसा। ताका लागून काणकोणकार चाळवल्यात। आयज हो 17 मिनटांचो व्हिडिओ अशें भायल्यान काडला पण आमकां 1 मिनटाचो आयला। फाल्यां हांगा ज्यो ब्लू फिल्म सारकी ज्यो गोश्टी आसा त्यो सुद्दां शूट जावपाक फाल्यां ओपनली जातल्यो। जर कोणी विचारपी करपी समज कोणी ना जाल्यार त्यो ओपनली जातल्यो। कोण येवन करतलो आनी तें आमकां नाका। हेतून भितर कोण इनवॉल्व आसात? हेतून भितर सिस्टम इनवॉल्व आसा? सिस्टमीक पयलीं इन्फॉर्म केल्लें किंवा सिस्टमी इन्फॉर्म करून तांकां सिस्टमी बरो पाठबळ दिन तांकां काडपाक दिला हाची चवकशी जावपाक जाय। कोणी तरी दोशी आसतलोच, तांकां कडक कारवाई जावपाक जाय। कित्याक तेंचे जे कोणी पळय तांकां वचपाक दिला तेंचेय आवय भयणी आसतल्यो। तांकां दिसपाक जाय कितें हें कृत्य केलां तें निशेध करपा सारकें आसा। गोवा फॉरवर्डानूय पुलीस कंप्लेंट करून सरकाराक धुलो। सो अशें सिक्युर्ड प्लेसीचेर हे कशें करपाक शकता ते व्हडलें? अनलेस अनटील पुलिसांचें संगनमत ना, स्थानिकांचें संगनमत ना कोणाची तरी, आनीक सरकाराचो हेका पाठिंबा ना। सरकाराचो पाठिंबा आसल्या शिवाय हें जावपाक शकना। फिलिप नेरी रॉड्रिगीस हे डिपार्टमेंट चलयता WRD, तो खंय न्हिदला? आमी विचारतात वेर इज ही स्लिपींग नाव? का वेदर ताणेंच परमिशन दिवन हें जालां? जनाची नाजाल्यार मनाची तरी जर मातशी लज आसत जायत, डॉक्टर प्रमोद सावंताक मातशी तरी जर असं जर जायत कितें कणव, हेका जर आमगेल्या फिलिप नेरी जर कितें असं जर जायत जाल्यार दे शूड टेक इमिजिएटली टेक ओन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। Goa was famous. We were fighting Goa for being a drug destination. Slowly it became a gambling destination, and now I think our CM is promoting Goa as porn destination. काँग्रेसीनूय सरकाराचे वस्त्र हळून करपाचो चान्स सोडलो ना। डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवळेकर हाच्या मोबायला वयल्यान व्हॉट्सअपाचेर तो व्हायरल जालो आनी गोंयच्या बायलांचो सन्मान परत एकदां रस्त्यार येवन पडलो। त्या व्हिडिओचेर अजुनूय इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें ना। त्या डॅमाचेर शूटिंग काडपाची परवानगी हांकां कशी दिली ह्या हेजेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण करचें आनी जे कोणी दोशी आसात तांचेर ख्यास्त करची। कारण ह्या नवीन प्रकरणान परत एकदां आख्या गोंयच्या लोकांची आनी काणकोणकारांची मान लजेन खाली जाल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।